नमस्कार. पळया अपडेट खबरो. बीजेपीचो राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह गोंयान अध्यक्ष म्हणून पहिलेच फावट गोंय भोंवणी. पणजे काडली रॅली, शाहाचो मिडिया कडेन संवाद, सांजे जाहीर सभा, आमदारां बरोबर महत्वाची बसका. भर गिमात कालोराच्या संकश्टान गोंयान नळाचे उदक ना जावप नित्याचेच. लोकांनी घेराव घातल्यार पीडब्ल्यूडी चूक मारता वीज खात्याच्या माथ्यार. परत लोकांक चुकीची लायटीची बिला. म्हापशा काँग्रेसीन घालो वीज अधिकाऱ्यांक घेराव. वीज खाते, जीएल, मीटर रीडर चूक घालतात एकामेकांच्या माथ्यार. रक्षा मंत्री मनोहर पर्रीकाराक कोर्टाची थाकाय. ताच्या दिल्लीतल्या बंगल्यार फरारी मिकी पाशिकोचो सोद घेवंक काडिल्ले सर्च वॉरंट रद्द. मडगांवच्या अतिरिक्त सत्र न्यायालयाचो आदेश. अंदू नवी पुस्तकां छापचे ना. पोरूचीच पुस्तकां भुरग्यांनी घेवपाची. पुस्तकां बरे तरेन सांबाळटल्या भुरग्यांक इनामां. प्रयोग यशस्वी जाल्यार फुडें चालू. शिक्षण खात्याचो चल्ला विचार. आणि बीजेपी सरकार गरिबां खातीर वावुरता म्हणटा ती फट. सरकार श्रीमंतांचे तेरेखोलचो गोल्फ कोर्स, मोपाचो विमानतळ गरिबांच्या पोटार पाय दवरून जीएफडीओची टिका. खबरो विस्तारान. बीजेपीचो अमित शाह गोंयान पावलो. बीजेपीचो राष्ट्रीय अध्यक्ष जाल्या उपरांत तो पहिलेच फावट गोंयान आयला. सकाळी दाबोळे देंवल्या उपरांत मेरशे सर्कलाक सावन पणजे बीजेपीच्या कचेरे मेरेन ताची रॅली काडली. सांजे ताची पणजे आझाद मैदानार जाहीर सभा जातली. सभेक 8 ते 10 हजार कार्यकर्ते हाडपाचो प्लान चल्ला. उपरांत अमित शाहाची पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांकडेन बसका जातली. ते उपरांत रातचो तो आमदारांक मेळटलो. दनपारा पयलीं तो मिडिया कडेन उलयलो. पदाधिकारी और कार्यकर्ता बंधु आज एयरपोर्ट से लेकर यहाँ तक कड़ी सी चिल्लाती धूप में सभी कार्यकर्ताओं ने उष्मापूर्ण जो स्वागत किया है, उस स्वागत के लिए मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। 26 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार का 1 साल समाप्त हुआ। तो एक सप्ताह 26 से 1 तारीख तक पूरे देश में जन कल्याण पर्व मनाने का पार्टी ने फैसला किया है। उसके तहत आज मेरा गोवा आगमन हुआ और गोवा वैसे भी भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत शुभ स्थान है, क्योंकि यहीं पर नरेंद्र भाई को
अपने चुनाव की कमान सौंपने का निर्णय भारतीय जनता पार्टी ने किया। और 30 साल के बाद किसी एक पार्टी को बहुमत मिला और आजादी के पहली बार भारतीय जनता पार्टी को एक गैर कांग्रेसी पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाने का सौभाग्य मिला। वो शुरुआत गोवा से हुई। पावस वाऱ्यान लायटीची आपालिपा आनी आत्र्या पयऱ्यान शटडावनाक लागून गोंयभर उदका पुरवणेचेर सध्या बरोच परिणाम जाला। भर गिमात आत्र्या पयऱ्यान उदकूय नाच जावंक लागिल्ल्यान लोक बेजारल्यात। बुधवारा सांतिनेच PWDच्या इंजिनियराक चाळवल्ल्या लोकांनी घराव घालो। ताणें सरळ लायटीच्या खात्याचे माथ्यार मारला। PWD नित्या उदका पुरवण प्रकल्पांतल्यान 500 MLD उदक काडटा। पावसाळो सुरू जाय मेरेन खंय उदकाचो कसलोच हुस्को ना। भर गिमात एके वटेन कालोर तेंगशेर जाल्यार नळ आटपाक लागल्यात। PWD लायटीच्या खात्याचेर घालता। वीज पुरवण बंद पडटा नाजाल्यार शटडावन घेतात तेन्नाच खंय उदका पुरवणेचेर परिणाम जाता। फाटले कांय दीस उदकाच्यो कटकटी सुरू जाल्ल्यान तिडकल्ल्या सांतिनेजकारांनी PWDच्या अधिकाऱ्यांक घेराव घालो। प्रुडंटान PWDक विचारलें, गोंयाक दर दिसा 500 MLD उदक लागता। वेगवेगळ्या उदका पुरवण प्रकल्पांतल्यान 450 MLD उदक सोडटात। साळावले 201 MLD, ओपा 150 MLD, पाडोशे 75 MLD, चांदेल 15 MLD आनी चापोली 10 MLD उदका पुरवण जाता। ह्या सगळ्या प्रकल्पांतल्यान मेळून PWD 450 MLD उदक धाडटा। उरिल्ले 50 MLD बारीक सारीक प्रकल्पांतल्यान धाडटात। ग्रामीण उदका पुरवण येवजणे खाला गोंयभर बारीक बारीक 200 पंपिंग स्टेशनां आसात। PWD म्हणटा गोंयान उदकाची उणाव ना। धरणांनी आसा तो सांठो खंय पावसाळ्या मेरेन पुरो। आतां वेगवेगळ्या धरणांतली उदकाची पातळी पळयात। साळावले, हणजूण, चापोली, आमटाणे आनी पंचवाडी धरणांतल्या उदकाची पातळी पळयात। साळावले, चापोली आनी पंचवाडी धरणांतलो उदकाचो सांठो गेल्या वर्सा परस बरो आसा। अंजुणे आनी आमठाण्या मात उदकाची पातळी मातशी पडल्या। बुधवारा सांतिनेजच्या लोकांनी PWD इंजिनियराक घेराव घालून जाप विचारली। तो म्हणटा ओपा उदका पुरवण प्रकल्पान लायट गेल्ल्यान खंय पणजे उदका पुरवणेचेर परिणाम जाला। काल आनी पयर ओपा काल इलेक्ट्रिकल इंटरप्शन जालें अर्द वर आनी पयरूय इलेक्ट्रिकल इंटरप्शन जालें। असो इलेक्ट्रिकल इंटरप्शन जालें की मातशें पणजे हांगा थोडे एरिये उदकाचो प्रॉब्लेम जाला। पूण तो कितें जालो आनी ते अर्द वरान लायट आयली। वीज खातें म्हणटा सगळें बरें चल्लां, मात PWD उलयता तें पळयल्यार परिस्थिती वेगळीच। मात इतले मजगतीं भर गिमात भर कालोरान गोंयकार उदकाक पातेशेर। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। लायटीच्या खात्याचो कारभार अजून जाग्यार आयिल्लो ना। बिलांचो घोळ सोंपून सोंपना। लोकांक 3-3 म्हयन्यांची बिलां एकदम वाडोवन दिल्यात। वाडयल्लीं बिलां बदलून घेवंक म्हूण लायटीच्या कचेऱ्यांनी रेक्टिफिकेशन डेस्काची वेवस्था केल्या। लोकांची थंय गर्दी पडटा। तिडकल्ल्या लोकांनी म्हापशा ईक घेराव घालो। वीज मंत्री मिलिंद नायक फुडल्यो येवजण्यो सांगता। GL म्हणटा वीज खात्याक विचारात। लायटीच्या बिलांचो घोळ सोंपना। खात्याक 17 खेपो सांगून आनी मंत्र्या मेरेन विशय पावूनय भरमसाट बिलां येवपाची येतातूच। बिलां दिवपाचो कॉन्त्रात GL कडेन। बिलां दिवपी कंपनी बदलिल्ल्यान नवे वेवस्थेत कोफुसांव जाला म्हूण लायटीचें खातें मान्य करता। रेक्टिफिकेशन कावंटराचेरूय आतां झुंबड पडपा लागल्या। इतलो गोंदळ उत्तर गोंयच्या काँग्रेस पदाधिकाऱ्यांनी म्हापशां थंयच्या ईक घेराव घालो। आयज आमी उत्तर गोंय जिल्हा समितीचे वांगडे आनी थोडे आमचे ब्लॉक प्रेसिडेंट आयज एक्झिक्युटीव इंजिनियराक आमी हांगा मेळ्ळे आनी लोकांची जी गाराणें आसली आनी लोकांची जी मागणी आसली ती आमी तांकां सादर केल्ली आसा आनी आमचे थोडे डिमांड घातलेले आसा। दुसरे वटेन वीज मंत्री APDRP येवजणेच्यो गजाली सांगता। अर्दी कामां खंय जाल्यान, अर्दी जावपाची उरल्यान, केंद्रा कडच्यान खंय पयशे आयल्यात। वर्ग आहा तो पार्टाक अबाउट 647 CR जाय। ते फायल मुवमेंट चालू आहा। अशें दोनूय मेळून पार्ट A आनी B। हे पार्ट A आनी B RAPDRP जर गोंयान कंप्लीट जाले जाल्यार दीस वील स्ट्रेंथन ओवरऑल डिपार्टमेंट म्हणजे तितून फिजिकल म्हणजे काम सायटी वयले कितें आहा तें धरून आनी ऑल लेटेस्ट टॅक्नोलॉजी ते सगळें अशें धरून हे दोनूय पार्ट दोनूय मेळ्ळे उपरांत 647 + 116 म्हणजे अबाउट RAPDRP 1 and 2 धरलेल्या करपाक तितूंतलो पार्ट A ऑलमोस्ट क्लियर जायत येयला म्हणजे केन्ना एनी टायम जावं त्या पार्ट A थोडें कामूय ऑलरेडी जाल्लें आहा। वीज मंत्री फुडल्यो येवजण्यो सांगतात। GLाक विचारल्यार ते म्हणटात मिटर रिडर जे रिडींग हाडून दितात ते प्रमाण बिलां वतात। कोफुसांवांक GL जबाबदार ना।
मात फाटले म्हयन्याचे म्हयने जाले लोकांक लायटीच्या बिलांच्या धचकपटांतल्यान भायर काडपाक कोणाकूच अजून जमना. गोंयकारांची सुटका ना. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊया एक विराम.